Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मोपाय मेळावलेचीच पुनरावृत्ती. उपजिल्लोधिकाऱ्यान धमकायले आंदोलकांक. जमनी खातीर आंदोलन करप्यांक दिली पुलीस कस्टडी. समाज वावुरप्यांनी केलो लोकशाय विरोधी कर्तुपाचो निषेध. बिल्डरान घरा भोवतणी घातले पत्र्याचे आडे, पूण पंचायतीची घेतली ना परवानगी. सरपंच म्हणटा करतली चौकशी. मांद्रेची घडणूक. गोंयभर मनयली छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती व्हडा उमेदीन. शिवाजी संभाजीराजान दवरलो गोंयान हिंदू धर्म तिगोवन, सांगले मुख्यमंत्री सावंतान. जाल्यार कला आनी संस्कृती मंत्री म्हणटा शिवाजीराजान केले सर्वसमावेशक राज्य. रोमियो आणि कपिलान केल्ल्या गोलाच्या बळगेर FC गोवान वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो 2-0 गोलान. शुक्रारा म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली ही मॅच. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. काल पयर जे मेळावले जाले ते आता मोपा जावपाची शक्यताय आसा. मेळावले वरीच सरकारी वृत्ती मोपाय पळोवपाक मेळ्ळ्या. आपल्या जमनी वयल्यान वचपी रस्त्याचे डिमार्केशन आडोवपा खातीर थळावे फुडें सरले. तांची थंय झाडां आसात, ती वचपाची आसात. जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर लोकांक सांगता ऑर्डर पाळात, नाजाल्यार पुलीस कस्टडीत वचपाची तयारी दवरात. पळयात मेळावली पार्ट 2. सरकारान जमिनीचे पैसे दिल्यात पूण आमकां फटयल्यात अशी लोकांची भावना जाल्या. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान जो एक मार्ग करतात तो थळाव्यांचे जमनींतल्यान वयता. ह्या प्रश्ना वयल्यान ते मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे, पूण सीएमान तांकां डेप्युटी कलेक्टराचे कचेरेचो मार्ग दाखयलो. थळावे डेप्युटी कलेक्टराक वचून मेळ्ळे, पूण बसका निर्फळ जाली. शुक्रारा जेन्ना सर्वे रस्त्याचे डिमार्केशन करतना दिश्टी पडले तेन्ना लोक अजापीत जाले. लोकांनी तांकां आडावपाचो यत्न केलो. ह्या वेळार ताण निर्माण जालो. विरोध करप्यांक पुलिसांनी उखलून बसीत घातले आणि म्हापशे आणि अंजुना पुलिशेंत व्हरून दवरले. ₹137 87 पैसे मेळटा. ₹137 87 पैसे. ही फटींग मळा जी आसा गव्हर्नमेंटाची ही पाय सरतली सगळी. कायद्यान जर येतलो जाल्यार इतके पुलीस हाडपाची गरज ना. इतले पुलीस हाडपाची गरज ना. पुलिसाचें काम हांगासर कांयच ना. कायद्यान हांगासर लोकांक इन्स्टिगेट करता. आमी हडप करपाक गेल्या म्हणून आमी हांगासर कोणाची जमीन हडप करपाक सरकार लोकांचो आवाज दामून उडोवपाक सोदता, आंदोलनां चिड्डता अशें हाचे आदीं आमी आयकल्लेंच. हो घेयात त्याचो जितो जिवो पुरावो. पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी रविशंकर निपाणीकर कसो लोकांक धमकायता पळयात. ऑर्डर मानून घेयात नाजाल्यार जेलींत बसपाची तयारी दवरात खंय. पळयात. उपरांत NGO आणि समाज वावुरप्यांनी म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरून सरकारी दडपशाहीचो निषेध केलो. पळयात. आयची जी अरेस्ट करपाची प्रक्रिया आणि एकंदर जो प्रकार केला आयज पेडणे तालुक्यांतल्या नागझर, दाडाचे वाडी, तुळसकर वाडी आणि इतर गांवांतल्या लोकांनी आपल्या जमनीन सर्वे करूं नाका हे सांगूचे साठी थंय गेल्ले. अशा वेळाचेर पुलीस फोर्स वापरून तांकां डिटेन केल्यात. ही गजाल सामकी निशेधार्थ आसा.
जे कितें निर्णय आसा ते आपलेच निर्णय बदलता आपल्या फायद्या खातीर आनी शेतकऱ्यांक ते सारके त्रासान घालपाच्या मार्गाचेर आसा. पूण आमी हांगा एकूच सांगूंक शकता, तुमी आमकां अरेस्ट करा, तुमी आमचेर लाठीचार्ज करा, तुमी आमचेर अश्रुधूर करा, तुमी आमकां मारा, पूण आमी आमची जमीन कशीच दिवपाचें ना. हो निश्चय म्हाजो एकट्याचो न्हू, आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचो. जी कितें मदत करपाक जाय नोकरेच्या बाबतीत आसतलें आनी कितें तेज्या फार्मर म्हणून जर लॉस जाता आसत जाल्यारूय तांकां सगळे ऑप्शन्स जी आसा ओपन केल्ली. तांच्या बरोबरीन डिटेलान मिटींग जावन तेजे मिनिट्स केल्या. डेप्युटी कलेक्टर, आमचो PCE, कलेक्टर हे सगळे जाण आसून मिनीट करून तांकां दिल्या. तांकां सगळ्यो ऑफर्स ज्यो दिवपाक जाय सरकाराच्या वतीन, लँड तांची लूज जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो 100% ऑफर्स आमी तरी दिल्या. आनी तरी आसतना जे लोकांक वयल्यान तांकां सांगलेलें ताज्या पेक्षा फुडलें ऑप्शन तुमी आमकां पयलो सर्वे करपाक दिया. सर्वे केल्या उपरांत कोणाची जर कितें खरेंच बाबा मेजर प्रॉपर्टी वयता आमकां कितें डायवर्ट करप शक्य आसा जाल्यार तें आमी करता. पण पुराय रस्त्याच्या सर्वेंतल्यान कोणाचेंच घर वचना, कोणाचीच कसलेंच स्ट्रक्चर वचना. ईडीजन फक्त वता रस्तो तो एक म्हणजे बॅरन लँड तेची थोडोसो काजीनी ज्यो काजी आसा, काजीची झाडां आसा हातूंतल्यान वयता, थोडोसो एग्रीकल्चरांतल्यान वता. बट ताच्या खातीर ताका 3 पट कॉम्पेन्सेशनूय चड दिवपाचें प्रोविजन आसा. वायस वर्सा तांकां नोकऱ्यो बाकीच्यो सगळी ऑफरी सरकारा कडल्यान दिल्ली गेली. गोवा 365 खातीर मोपा आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचे बाबतीत संबंधित प्राधिकरणान जनसुनावणी घेवपाक जाय. जनसुनावणी जिल्लो न्हू जाल्यार तालुका पावंड्याचेर घेवची. गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटान मागणी केल्या. मुरगांव बंदराच्या हातात हात घालून दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो तयार करून गोंयच्या नुस्तेकारांक काबार करपाचो प्लान आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. NGOन हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. 7 मार्चाक ताळगांव कम्युनिटी हॉल आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात हे विशीं जनसुनावणी घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. फकत 2 सुवातांचेर जनसुनावणी घेवची न्ही, कित्याक तर काणकोणचे नुस्तेकार मडगांवांत कशे येतले आनी 1-2 नुस्तेकार ते हजारांनी नुस्तेकार एका सुवातेर कशे एकठांय जातले. अशें जालें जाल्यार तो कोवीड हॉटस्पॉट जावन रावतलो. एकी कडेन कोरोना नियंत्रणात हाडपाच्यो गजाली करतात आनी 2 सुवातांचेर जनसुनावणी घेवन कितें करपाचो तुमचो उद्देश आसा असो प्रश्न तांणी उपस्थित केला. आतां फंडमेंटली हे पळय पब्लीक हियरींग एका दिसान 2 एरियान पब्लीश केलां. आयज पब्लीक हियरींग तालिगांव कम्युनिटी हॉल आसा आनी मडगांव रवींद्र भवन एकूच दिसा. आतां गोंयचे फिशरमॅन जे आसा जे आरंबोलच्यान पेरनेच्यान तालिगांव कम्युनिटी हॉल कशे पावतले जेन्ना लोकल ट्रान्सपोर्टेशन ना, बसी प्लाय जायना. तशेंच आमचे तालपणच्यान मडगांव फिशरमॅन कशे पावतले. सेकंडली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेरान गायडलायन्स दिला सिनियर सिटीजनाक आनी त्यांनी क्लियरली सांगला की सिनियर सिटीजनी भायर वयचे न्हू आनी लार्ज गॅदरिंगां एटेंड करचे न्हू म्हणून. आतां जेन्ना आमचे गोंयचे फिशरमॅनाचे पॉप्युलेशन मोर दॅन 70% सिनियर सिटीजन आसा, हे कशे त्या पब्लीक हियरिंगाक येतले. सो आमी कितें मागले मेमोरंडमाचेर ताबडतोब हे वेन्यू ड्रॉप करचे आनी तालुका लेवल वायज पब्लीक हियरिंग घेवचे विथ डिफरंट डेट्स एंड टायम सो दॅट द फिशरमॅन ऑफ गोवा gets enough time to study the maps. आता परत गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आफ्टर अगेन एंड अगेन सबमिटींग अ मेमोरंडम परत तेंच्यांनी मिस्टेक केलेले आसा आनी ह्या पार्टी दे हॅव गॉन आउट ऑफ द बुक ऑल्सो. जे पळय CRZ नोटिफिकेशन सांगता की प्रोसिजर आसा गायडलायन्स टू प्रिपेअर द CZMP प्लॅन एज पर द एनेक्चर 1 तितून सांगला कितें की सर्टन गायडलायन्स ह्या गायडलायन आसा हे प्लॅन करपाक. आतां हे गायडलायनाचे भायर गेलेले आसा. पोर्ट लिमीट डिमार्केशन केला, एक्वाकल्चर डिमार्केशन केला आनी हे CRZ नोटिफिकेशन ना. इन्स्टेड ऑफ मार्किंग वॉटर बॉडीज तुम्ही नाका ते डिमार्केशन करता. इट लुक्स लायक गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी इज इन कनायवन्स विथ द पोर्ट. मुरगांव पोर्ट विच इज नाव प्रायवेटायज्ड एंड only in connivance with them to complete Sagarmala plans in Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली गांवकार आनी बिल्डरां मदीं कोफुसांव चालूच आसा. मांद्र्या एका बिल्डरान आपल्या प्रकल्पा भोंवतणी पत्रे घातल्यात. ताचे हे कर्तूप म्हामल फॅमिलीक आडखळ थारपाक लागल्या. हे करपा खातीर ताचे कडेन कसलीच परवानगी ना, गांवच्या सरपंचान सांगलें. उल्हास मामल म्हणटा फाटले कितलेशेच वर्सां सावन आपूण हांगा रावतां. बिल्डरान रत्नाकर देसाया कडल्यान ही जमीन घेतल्या.
हे विशीं घराचो धनी उल्हास म्हामलान उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, गट विकास अधिकारी, पंचायत संचालनालय तशेंच मुख्यमंत्र्या लागीं कागाळ केल्या. हे भितरलो जो प्रॉपर्टीचो भाग आसा 650 स्क्वेअर मिटर हो मी विकतो घेतलेलो आसा. ताजो 15A पार्ट जाल्लो आसा. आनी हांगासर जो रत्नाकर देसाय आसा ही सायटीची ही प्रॉपर्टी कोणाक विकली काय केली म्हाका कांयच खबर ना. म्हज्या घरा भोवती हे मोठे 5 मिटराचे फेन्सिंग मारलेलें आसा जेणे करून म्हाजें घर कंप्लीट क्लोज जालें. म्हाका सनलायट मेळपाक तयार येयना, भितर वारो येयना. म्हाका देवाचें झाडां थंय देव म्हाजो काजरेश्वर रावता आनी भाटकारान म्हाका खंयचेच बाबतींत विश्वासाक घेवंक ना आनी आजुनूय घेवंक ना. आनी म्हाका तेंच्यांनी मदीं रिक्वेस्ट दिली आनी म्हणाले तुका आमी शिफ्टिंग करूंक सोदता. तुका आयज परत म्हाका काल नोटीस एक कळ्ळी आयज तुज्या घरा सुद्दां आमी पंचनामो करूं म्हणटा. तुजें घरच बेकायदेशीर पंचायत सांगता म्हाका. आज म्हाका पंचायतीन सांगला 8:30 तुजो घराचो आमी पंचनामो करूं म्हणटा. सगळें बेकायदेशीर, तुजें कंपाऊंड वॉलय बेकायदेशीर आहा, तुजें घरय बेकायदेशीर आहा. आनी म्हाका आतां दिलो म्हणून आतां म्हाका कोण तरी निवड दिला की ते येवचेच ना म्हणून. प्रोजेक्टान भितर आसले ते भायर धांवन रस्त्यार येयले आनी आमकां मारतात म्हणाले. तुमकां जिवे मारतलो दोगांयक अशी आमकां धमकी दिली. तेच्या उपरांत आमी पुलिशेन गेले. हेच्या लागून कंप्लेन सुद्दां केली. पुलिशेन कंप्लेन केली. पुलिशेन आतां फुडें कितें इन्क्वायरी केली म्हाका खबर ना. आमदाराक खंय म्हळ्यार आमदार म्हळ्यार आपण कितें पळयता मेळटलें म्हाका सांगलें. आमदाराक मी पयलीं सुरवातीकच कॉन्टॅक्ट केलो. सविस्तर म्हायती दिल्या ह्या प्रोजेक्टा विशीं की म्हाका प्रोजेक्ट काय खबर ना जाता तो. मी आतां सांगला म्हाका स्वता त्रास जाता तो म्हाजो त्रास वाटांक जाय म्हणून सांगलें. तरी आपण पळयता म्हटलं आज तुमकां कोण खंय एक्शन घेयना. आज जर हो प्रोजेक्ट येत जाल्यार ते उदीक खंय वयतले हेजी सुद्दां खंय वचूंक ना. हेजी सुद्दां खंय सोय जाली ना. पायपलायन गेल्ले आसा हांगा. हे काम करतना 2-3दा तरी पायपलायन फुटल्या तेजे कोणीय एक्शन घेतले ना. तेज्या प्लस भितर एक गव्हर्नमेंटाची बाय आसा. त्या बायचे उदीक आयज 4 गांवांनी म्हणटा 5 गांवांनी वयता. गव्हर्नमेंटाची बाय म्हणजे कोणी इरिगेशन डिपार्टमेंट PWची बाय भितर आसा. ते उदीक लोकांक सप्लाय जाता, पब्लीक सप्लाय जाता. ती सुद्दां आयज भितर उरल्या. ब्लॉक आसा. पयल्या लोकांकूच लायतले एक तेन्ना कळटले. पण आता तरी हांव सगळ्यांकडे मागता, आमच्या सगळ्या लोकांकडे मागता की तुम्ही तरी डोळे उगडा, तुम्ही तरी जागी जा आणि तुम्ही सगळी एक जाय की हो प्रोजेक्ट कसो कित्या म्हणून येता पळय हेची पयली तुम्ही खबर काढा. संबंधित बिल्डरा आड कारवाय करपाचें आश्वासन नव्यानच वेचून आयिल्ली सरपंच आश्वेता मांद्रेकारान दिलें. बिल्डरान पंचायती कडल्यान कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. आमकां जेन्ना कंप्लेन येयली की थंयसर हे जालें म्हणून की पत्रे घातल्या आनी आमचें परमिशन घेवंक नासलें तेंच्यांनी. सो आमकां जेन्ना कंप्लेन येयली वेरी नेक्स्ट डे आमी ताका स्टॉप ऑर्डर काडली आनी आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमी आतां ते आमच्या मिटिंगेक घालून आमी ताका शो कॉज काडल्या. सो आतां शो कॉज काडून आमी ताका डेमोलिशन काडटले ऑर्डर. बिकॉज आमचें परमिशन तेंच्यांनी घेवंक ना. विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, विदाउट एनी लिगल थिंग्स तेंच्यांनी ते आमच्या नॉलेजीक कांयच न दिता तेंच्यांनी थंयसर तें काम केलां. देर वॉज अ काउंटर दीस. तेंच्यांनी तेंचेर घातली म्हणून तेंच्यांनी परत तेंचेर घातली. एज पर द रूल आमकां इन्स्पेक्शन काडूकूच जाय. ते ओल्ड आसूं किंवा ते नवीन आसूं. बट तेंचे ते खूब वर्सां पयलींचे घर आसा, तेंची सनतूय आसा. सो डेफिनेटली तांकां तेंचे कांयच तेतून हें ना. सो तेंचे लिगल आहा ते. सो डेफिनेटली तेंचेच सायडीन जातले. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पालिकेच्या प्रभाग राखीवतायेच्या मुद्द्यावेल्यान भाजपाच्या आमदारांमदी कोफुसांव चालूच आसा. हो मुद्दो मुरगांव तालुक्यातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक सतायतलो हे विशीं आपणाक अदमास नाशिल्ल्याचे राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सांगले. भाजपाच्या आमदारांमदले मतभेद मिटोवपाचे आश्वासनय ताणें ह्या वेळार दिलें. तेंडुलकर म्हणटा ताचे कडेन वेंचणुकेची जबाबदारी दिल्या. आरक्षणाच्या मुद्द्यावयल्यान मतभेद जाल्ल्या आमदारांची भेट घेवन आपूण हो विशय सुटावो करतलो अशें ताचें म्हणणें. मुरगांव पालिका वेंचणुके खातीर प्रभाग राखीवतायेची रचना योग्य पद्दतीन जाल्ली ना अशें वास्कोचो आमदार कार्लूस आल्मेदान म्हणिल्लें. हे खातीर ताणें शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाक जबाबदार धरिल्लो. कशा पार्टीन म्हाका हांगसर मुरगांव नगरपालिकेक एक प्रभारी म्हणून धाडला आनी कालच्यान हांव ह्या भागान आयला. आज आमदाराक मेळप आनी हांगसरल्या अध्यक्षाक मेळप कालूच फोन केला देखून. आनी कितें कार्यकर्त्याचे जावं आमचे कोण नेत्याचे तर समज सगळे सारके आसता अशें ना, विचार भिन्न भिन्न आसता जाल्यार आमी
बसून सगळे सुटावे करतले आनी आमदारांक सांगला ते चॅलेंज घेतलेले आसा म्हणजे कितें आसूं शेवटी पार्टीचे मनीस निवडून हाडपाचें तेणें चॅलेंज घेतल्या मागीर खंयचो रिजर्वेशन जावं लेडीज जावं आनी सगळे वास्को मतदारसंघातले कार्यकर्ते आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल हे 12 वार्डा भितर चडांत चड तेजे निवडून हाडपाचो प्रयत्न आसा. पयर म्हाका कळ्ळें की वास्को भागांत एक 6 हे रिजर्व जाले लेडीज रिजर्व जाले 12 पैकी 6 रिजर्व जाले आनीक जे कितें कार्यकर्त्याची दुखणें आसत आतां कोर्टान गेल्ल्या चॅलेंज केल्ल्या कोर्ट ठरयतले. म्हाका आतां हांगा येतकर काही कार्यकर्त्यांनी सांगलें म्हणजे हांगसर रिजर्वेशना संदर्भात आसूं किंवा बाकीचे तुमी सांगले पळय ते आमचो अध्यक्ष प्रदेशाचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या ह्यो गोश्टी पूण हांगसरली कितें आसत कार्यकर्त्यां दुखण्याचे तेंचे जावं पावयचो आनी सुटावे करपाचो प्रयत्न करता. मिलिंदाचो वास्कोच्यान वेंचणूक लढोवपाचो प्लॅन आसतलो काल्लुसान आरोप केला. मिलिंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचे मागणेचो ताणें पुनरुच्चार केला. सांगता लोकांक की मिलिंदाक वास्को एमएलए इलेक्शन जावपाक सोदता आसता माय थियरी आतां पार्टी डिसायड करपाक आनीक मागले सीएमाक मिलिंदाक ड्रॉप करपाक जाय एज अ मिनिस्टर ही पेड जॉब ऑफ रिजर्वेशन टोटल लॉप सायड रिजर्वेशन पार्टी म्हाका सांगता गो हेड कालूस वी आर विथ यू सो पार्टी तर्फे आतां आमी सुरू केलें काम आमचें काम. So no matter what happens, you are ready to face the elections the way it is. See, reservation or not, we are going ahead. Party has said, unofficially we go ahead. Party is backing us. मुखावेली पालिका वेंचणूक नदरे मुखार दवरून वास्कोचो भाजपा मुखेली दीपक नायकान देव दामोदराक गारणे घातले. आपलो प्रभाग जरी बायले खातीर राखीव आसलो तरी आपूण भाजपाचे पॅनल येवपा खातीर वावुरतलो खंय. 22 तारखेक रिजर्वेशनचे डिक्लेरेशन जावपाचें आसा म्हाका तें कांय पडलेलें ना. फाल्यां सकाळी कोर्टान समज आमकां दिलें की म्हाजो वोट लेडीज जालो जाल्यार आमी खंयचे तरी एक लेडीजाक धरतले आनी इलेक्ट करून हाडटले. आमचें काम अशें सेल्फीश अशें ना की म्हाकाच कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून हांव काम करिना. हें गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कुट्टरेच्या लेप्रोसेरिया हॉस्पिटलाची सुवात सरकार हातासपाक सोदता. थंय कसले नवे बांदकाम करचे आदी थळाव्या लोकांक आनी लोकप्रतिनिधींक विश्वासात घेवचे नाजाल्यार हांगा मेळवले सारखे आंदोलन उबे रावतले. कुट्टरेच्या लोकप्रतिनिधींनी शिटकावणी दिल्या. फ्रांसीस सार्दीन शेती मंत्री आसलो त्या वेळार 1984 कुट्टरेच्या ह्या लेप्रोसारिया केंद्राचें उक्तावण जाल्लें. उपरांत हें दुयेंसच ना जालें तेन्नाच्यान वास्तू बंदच आसा. हें सेंटर सद्याक भूत बंगलो जावन रावलां. थंय परतून डिमार्केशन सुरू जाल्ल्यान लोकां मदीं दुबाव निर्माण जाला. हांगा कितें करचे आदी सरकारान लोकांक विश्वासात घेवचे अशें तांचें मत. ह्या प्रश्नाचेर आयतारा सांजे 5 वरांचेर खाशेली बसकाय आपयल्या. पळयात. तर लोक आतां ते गांवचे लोक कितें म्हणटा आख्या कुट्रे लोकांक गमोवपा जाय की कुट्रांक ती लेप्रजारी हाडली ती लोकांक खबर आहा पूण तेजे लेप्रजारीचेर आज गव्हर्मेंट कितें करपाक चिंता ते लोकांक तुगे म्हणजे खबर ना. जे आमकां आतां कळून येयलां की ती प्रॉपर्टी जी कोणाक गेली ती प्रॉपर्टी लेप्रजारी तुगे ती दिल्ली आहा ताका डोनेट केल्ली आहा गव्हर्मेंटा म्हूण न्ही तुगेली पूण गव्हर्मेंटाच्यान तें कितें म्हणजे करपा येना. जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे आमी गव्हर्मेंटाक मागलें जेन्ना तेन्ना ड्राय गार्बेजीचें कितें तेणें तें हें केलें गव्हर्मेंटान हायकोर्टान बी एक तुमी तो एक हें जागा आयडेंटिफाय म्हणजे कोच म्हणून आमी तो लेप्रजारीको आमी केलो ताका आमी लेटर केलें आनी तें कोत्रीच आमकां रिप्लाय येयली कोणाची आमची गव्हर्मेंटाची की हो जागो आमी हॉस्पिटला पळय जागा आहा तो आमी तुगेलो एक पोल्युशन दिल म्हणून. आमगेल्या पंचायतान इन 2019 पंचायतान हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन हो 500 मीटर लुगार मागलेलो फॉर सेटिंग अप MRF फॅसिलिटी आनी जुलय 25, 2019 हेल्थ डिपार्टमेंटान पंचायता लेटर बरयल्या सेयिंग दॅट this 1 lakh square meter this area has been handed over to Home Department to set up IRB camp. Ata our question is simple. This place was donated by one family, one Dr. Florian Mello. He had given it to set up a leprosary hospital. And jana leprosary and various kabar zale. It is duty of the government to consult everybody involved in this village. Jaun MP, MLA, जावं पंचायत मेंबर्स सगळे लोकांक हिंगा लोक पड रावतात तेंकडे विचारून एक करेक्ट डिसिजन घेवपाचें हाव दीस प्लेस कॅन बी युटिलायज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीस विलेजीस. तांकां लोकां कडेन मागता
आमी एक थोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं सरपंच जावं ZP जावं MP MLA हे थोड्या मनशां कडेन ही ऑब्जेक्टिव्ह मेळपा जावपाना. सो लोकांले पार्टिसिपेशन जाय. आज फॅसिलिटी नाही आजके घट्टन जाल्ल्या सारखे आज झाले कडेन आसा आणि इतले जाले आसतना ही एरिया आसा ते 3 लाख वयरूच आसा. कालच एक बोवाळ जाला हांगा की हांगा एक कोण तरी डिमार्केशन करपा येवपा लागले आणि डिमार्केट करपा लागले. डिमार्केट करता करता जेन्ना लोकांक कळ्ळें तर पंचायत बॉडी लोक हांगा एकठांय जाले त्यांनी विचारले कसले तर अशें कळोन येयलें की हे जे डिमार्केशन करतात 1 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी आसा ही जमीन हेणी होम डिपार्टमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटान होम डिपार्टमेंटाक हँडओव्हर केला आणि तेजे डिमार्केशन आसा. आणि हांगा एक IRBची एक व्हडली एक हे जावपाचें आसा जी ट्रेनिंग सेंटर आणि हांगा रावपाचें अशें जाले कडेन आसा. आज लोक हांगचे जे आसात ते म्हणटात की आमकां हांगा IRB आमी एवरी इयर आमी हांगा उलयताले की IRBक आमी हांगा कांयच दिवपा ना जागो इल्लो सुद्दां दिवपा ना म्हणत. आज ते सांगतात की आमी हेजे खातीर स्पेशल मिटींग आपयल्या आयताराक आनीक लोक म्हणटा आमकां हांगा ओपोज आसा. आतां ह्या आयताराक पळोवया लोक कितें डिसिजन घेता ते. कुर्तोड साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रोमियो आणि कपिलान केल्ल्या गोलाच्या बळग्यार FC गोवान वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 गोलान हारयलो. गोवा प्रो लिगातली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. गोवा प्रो लिगातली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. FC गोवा पंगडान मॅचीची सुरवातीपासूनच आक्रमक खेळ केलो. दोनूय पंगडांक 2 फ्री किक मेळिल्ल्यो पूण तांकां त्या संदीचो लाव घेवपाक जमलें ना. पयल्या अर्धात एकय गोल जालो ना. दुसऱ्या अर्धात प्रशिक्षकान रोमियो फर्नांडीसाक मैदानात हाडलो. दुसऱ्या अर्धाक सुरवात जावन 6 मिनटां जाल्लीं. रोमियोन गोल जाळयेचो वेध घेवन FC गोवाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत 96व्या मिनटाक कपिल होबळेन आनीक गोल नोंदवून FC गोवाच्या आघाडीत भर घातली. To Brian Mascarenas, here's Ronald, Umesh Pujar, that's a great run over there. That's beautiful running and that's a good cross in from Shamir Babu. What a great first touch by Romeo Fernandez. There's Delton Colasso. Look at that from Delton Colasso. That's absolutely brilliant, but does a tad bit too much over there and loses the ball. That's where maturity comes in for these young lads like Delton Colasso, but what a talent Delton Colasso is. And that's a foul given away. Degi Cardozo, the head coach of FC Goa. First of all, after a win, coming back after a long break, how do you feel? We feel good, you know. Our squad is getting stronger. We have Romeo who's come down, you know, and after 2 weeks of training, he's doing well, you know. Hope so we make him, you know, give him more time in the game, and he's ready for the next competition. There must be a lot of pressure and also enthusiasm to make Romeo start. So is Romeo starting first of all? No, he's not going to start because he just got in here. You know, we have to protect him. You know, he has to be physically fit and also mentally, I feel. So he was doing well in the training, and hopefully he'll be, you know, he might get a time to play in the maybe in the second half. Maybe. All right, my last question: how do you take your opponent for today? I've seen them play, you know, even though they are in the bottom of the table, but they play some good football, and we are not going to take them lightly, you know. Even they want to win, even whichever team plays versus FC Goa, they want to give their best. Thank you so much, Degi. We'll see you in the post-match. So that was Degi Cardozo of FC Goa. We'll go on the other side to see what Welsau has to say as they take on FC Goa here. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. शुक्रारा गोंयभर पावसान हजेरी लायली. कांय कडेन बरोच पावस पडलो. अशें आसले तरी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना. पणजे सगळ्यात उणे 21.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. शेनवारा कांय वाठारांत पावसाचो शिंवर पडूं येता. फुडल्या 2 दिसांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जातली. तशेंच उपरांत मात तें आसलें तशें जातलें. 21, 22 आनी 23 तारखेर वातावरण सुकेंच आसतलें.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयचो पारंपारीक शिगमो ह्या वर्सा कोरोनाच्या सावटाखाला मनयतले. जसो कार्नावाल 2 कडेन जालो तसोच शिगमोय पणजे, म्हापशा आनी फोंड्या जातलो. पोरूं लॉकडावनाचे मातसो आदी शिगमो जाल्लो. ह्या वर्सा कोरोना व्हायरसाक लागून कार्नावाल फकत 2च सुवातांचेर जालो, पणजे आनी मडगांवां. शिगमो असोच 3 सुवातांचेर घडोवन हाडपाचो निर्णय जाला. शिगम्याच्या आयोजना विशीं शुक्रारा पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान बसका आपयल्ली. 3 एप्रिलाक पणजे आनी 4 एप्रिलाक म्हापश्यां आनी फोंड्यां शिगम्याची मिरवणूक जातली. सुरवेक फोंड्या आनी म्हापशांच शिगमो करपाचें ठरयल्लें, पूण उपरांत पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचे मागणेक लागून पणजे शिगमो करपाचें निश्चित जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत स्वधर्म आनी हिंदू धर्म तिगोवन दवरपाचें काम छत्रपती शिवाजी महाराजान आनी छत्रपती संभाजी महाराजान केलें. गोंयच्या भुरग्यांक इतिहासा विशीं आत्मीयता निर्माण जावची हे नदरेन गोंयभर शिवजयंती मनयतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सर्वसमावेशक धोरणाक लागून पुराय संवसारांत हे व्यक्तिमत्व आदर मेळोवपाक शकले. हे गोंयांतल्या भुरग्यांक कळपाक जाय अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. शिवभक्तांनी गोंयांत शुक्रारा 19वेर गोंयभर शिवजयंतीच्यो कार्यावळी व्हडा उमेदीन घडोवन हाडल्यो. ह्या निमतान कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी, समाज वावुरप्यांनी कार्यावळींनी वांटो घेत शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची गाथा मांडली. आदी पळोवया फोंड्याचो सुवाळो. राजीव कला मंदिरा कडल्यान शिवप्रतिमेची आदी मिरवणूक काडली आनी उपरांत फोंडे फार्मागुडयेच्या किल्ल्यार जयंतीचो सुवाळो जालो. तेतून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, फोंड्याचो आमदार रवी नायक आनी हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. शिवाजी महाराजांच्यो घोशणा आनी ढोल ताशांच्या गजरान पुराय वाठार उमेदीन सळसळटालो. शिवभक्त आणि इतिहास हो पुराय राज्यात परत एकदा जागरूक जावचो, परत एकदा लोकांच्या मनात आदर शिवाजी महाराजांच्या प्रती हो परत एकदा निर्माण जावचो. हाच्याच खातीर शिवजयंती ही आमी पुराय राज्यभर साजरी करता. छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्यांनी म्हणजे फक्त महाराष्ट्रात न्ही तर पुराय देशभर म्हणजे स्वधर्म हिंदू धर्म टिकोवपा खातीर तांच्यांनी केल्लें कार्य हे सर्वश्रुत आसा. आणि गोमंतकात तर आमी जे म्हणटा की स्वधर्म आणि हिंदू धर्म जर तेंच्यांनी टिकोवन दवरपाचें काम सगळ्यात व्हडलें जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराजान केलें, छत्रपती संभाजी महाराजान केलें. सुंदर विचार शिवचरित्राचा जर आपण अभ्यास जर केला तर मला वाटतं या गोमंतकातच नव्हे तर संपूर्ण भारत हा महाशक्तिशाली होणार. कारण ज्या राज्याची प्रतिमा संबंध विश्ववंदनीय आहे, ज्याचे विचार, ज्यांची विचार प्रणाली सर्वांना सामावून घेण्याची ताकद त्यावेळी होती. दिवचलच्या शिवभक्तांनी दिवचले शिवजयंती उमेदीन मनयली. थंय लेगीत बायलांचे ढोल ताशा पथक लोकांचे आकर्षण थारलें. सभापती आणि दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकारान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून अभिवादन केलें. पुराय दिवचलभर शिवभक्तांनी मिरवणूक काडली. मुरगांवच्या किल्ल्यार मुरगांव युवा मोर्चा आनी थळाव्या शिवभक्तांनी एकठांय येत शिवजयंती मनयली. हांगा जाल्यार तिरंगोय हुबताना दिश्टी पडलो. महाराष्ट्रच न्हय तर गोंया बरोबर भारताचें नांव अजरावर केल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इतिहास पाठ्यपुस्तकांतल्यान येवपाक जाय. शिवसमर्थकांचें हें मत. आयच्या भुरग्यांक खरो शिवाजी कळचो अशें शिव अभ्यासकांक दिसता. पळयात बाळ्ळेची शिवजयंती. आमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय की आमी शिवजयंती साजरी करपा फाटलो उद्देश की गोंयांक जावं महाराष्ट्राक आमचे इंडिये खातीर शिवाजीन भरपूर काम केल्लें आसा आनी ताका हांगा मानाचो मुद्र आसा. तेन्ना
सरकारान शिवाजी बद्दल जे पयलीं जे हें आसलें लेसन आसलें जावं आमचे इतिहासा भितर जें आसलें तें परती कंटिन्यू करचें पण शिवाजीचें जें कर्तव्य शिवाजीन कितें केलां शिवाजीन गड केले शिवाजीन खंय कितें केलां तें त्या हितून येवंक जाय आनी ह्या भुरग्यां आतांच्या भुरग्यांक मुखार कळपा जाय शिवाजी भशेन आमी जावचे. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक, दिवचलच्यान महेश गोवेकार, मुरगांवच्यान हिरू महाले आणि बाळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवयात जतनाय, दवरयात सोशल डिस्टन्स, वापरयात मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.